फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सो फ्रेंड्स, हांव न्हू म्हजो ब्लॉग आयज मॉर्निंग स्टार्ट करता. आनी आयज न्हू फ्रेंड्स आमी वयतात पिकनिकेक. ओके, फार्मान वयतात आमी. सो आतां आमी जस्ट म्हापसासान आल्दोना येयल्या म्हज्या घरा कडेन, कित्याक डॅडीक कलेक्ट करपाक. आतां आनी आमी भायर सरतली. ओके, आमी वयतात हिंगासर नॉर्थाकूच फार्मान वयता. खंयचे ते मागीर तुमकां सांगता. ओके, आतां सांगिना, मागीर सांगता खंयच्या फार्मान कितें वयता पळय तें सगळें. ओके, आनी आतां आमी हिंगासर भायर सरता. सो हांव तुमकां डायरेक्टली फार्मान पावल्या उपरांत मेळटा. सो फ्रेंड्स, आमी आतां जस्ट पावल्या आनी आमी न्हू येयल्या परशुराम फार्म. ओके, बिचोलीम तें. ओके, सो हिंगा बरी आहा प्लेस. हिंगा भायर गार्डन बी बरें आहा. तुमकां न्हू फ्रेंड्स हांव मागीर प्लेसीचो टूर बी दिता. ओके, कशें कितें पळय तें हिंगासर. ओके, आनी बाबा न्हिदला. ओके, ती आतां गाडयेंतलें सामान काडटात. कितें कितें हाडला पळय तें वयर व्हरता. की बाबा कुठे ना आमी भितर वचपाची. हाय फ्रेंड्स, हिंगासर फ्रेंड्स एक्सप्लोर केला आहे. ओके, कितें म्हाका शूट करूंक मेळटा तें शूट केला बी. ओके, स्विमींग पुलाचे आनी 3 स्विमींग पूल आहा हिंगासर. ओके, सो हांवें एकूच स्विमींग पुलाचे शूट केला सद्याक. एक सकयल आहा आनी एक वयर आहा, वॉकिंग डिस्टन्स आहा. सो हांव थिंगा वचत जाल्यार मागीर शूट करतलें आनी तुमकां दाखयता. ओके, आनी थोडे फोटोज बी आमी क्लिक केले हिंगासर. आतां जस्ट गेले आमी सकयल वत आहा वयर येयल्या. ओके, स्विमींग पूल आतां मातशें शकता न्ही, चड खूब वत आहा. ओके, आनी प्लेस बी बरी आहा फ्रेंड्स हिंगासर. हांव पयलें पावलें म्हणजे सेकंड टायम हिंगासर. बट प्लेस इज व्हेरी गुड आनी अपग्रेड बी खूब केला. एक्चुअली फर्स्ट हिंगासर फ्रेंड्स एकूच स्विमींग पूल आहलो. आतां हिंगासर आनीक 2 केल्या. ओके, आतां आनी 2 बांदल्या. ओके, आनी बरी आहा प्लेस, व्हडली आनी आज खूब लोकूय आहा. सो पळयता फुडें आनी कितें शूट करूंक मेळटा, कशें कित्याचो दीस वयता तो पळयता. कितें शूट करूंक मेळटा शूट करता आनी तुमचे शेअर करता. ओके फ्रेंड्स, आतां आमी सकयल वयता चेंज करपाक. ओके, वॉशरुमान. वॉशरूम इज सकयल्यान आमकां खबर ना, पळयतात खंय आहा कितें आहा पळय तें वॉशरूम बी. आनी आमी चेंज करता मागीर आमी स्विमींग पूलान वचपाची. हांवें पळय हिंगा आहा वॉशरूम मेळ्ळे एंट्रन्साकूच आहा स्टार्टिंगूच. सो आतां आमी चेंज करता आनी मागीर आमी वयतात न्हावपाक स्विमींग पूल. आमी न्हू फ्रेंड्स वॉशरुमान वचून चेंज बी करून येयली आमची क्लोथ्स. ओके, आनी आतां आमी वयता न्हावपाक स्विमींग पूल. बाबा ऑलरेडी गेला, तुमकां दाखयता. ओके, बरो एन्जॉय करता. थिंगा आहा धाकट्या भुरग्यांच्या स्विमींग पूलान आहा तो. ओके, आनी थिंगा धाकटलो एकलो भुरगो आहा दिसता तेजे बारी. ओके, थिंगा बरो खेळटा उदकान, एन्जॉय करता. ताका उदक म्हणल्यार तो सारको पिसो. ओके, हो पळय थिंगा एन्जॉय करता आपणाच्या पापा बारी. मग दाखयता. ओके, हांव वयता ते सायडीन वयता, म्हाका पयस आहा तें वयता आनी तुमकां दाखयता. ओके,
गुड इवनिंग. सो फ्रेंड्स हांव न्हू म्हज्या आईच्या ब्लॉगाचो एंडींग घेता. ओके. आणि आतांच न्हू जस्ट फ्रेंड्स आमी चेंज बी करून येयल्या. ओके. 5 स्विमींग पूल बंद जाता म्हणजे 5 उपरांत ते अलाव करिना न्हांवपाक. ओके. सो आमी चेंज बी केला. ओके. भायर सरपा हिंगासर आमी घरा वचपाक. ओके. ताजे पयलीं हांवें म्हटलं हिंगा ब्लॉग म्हजो एंड घेतले हिंगासरूच स्विमींग पुलाचो बॅकग्रावंड घेवन. हिंगा बरें दिसता पळोवपाक आनी हिंगा बरें ग्रीनरी बी बरी आहा हिंगासर. ओके. फार्म बी बरें आहा फ्रेंड्स. हिंगा 3 स्विमींग पूल बी आहा न्हू. सो बेस्ट आहा आनी रिजनेबल आहा सामकें लायक 350 पर पर्सन. आनी हांव नका जेवणाचें बी तें कुशीन म्हाका दिसता कित्याक आमी आमचें जेवण हाडलेलें घरा आसात पर्सनली. ओवरऑल एक्सपिरियन्स वॉज गूड आनी आमी खूब एन्जॉय बी केलें. बाबान बी खूब एन्जॉय केलें. 6 o'clock कितें जालें आसतली टायम पळोवंक ना. या आतां हिंगासर भायर सरता घरा वचपाक. ओके. सो हांव म्हजो आयचो ब्लॉग हिंगासरच एंड करता. इफ यू लायक माय व्हिडिओ देन प्लीज डू लायक शेअर एंड सबस्क्रायब टू माय यूट्यूब चॅनल. ओके फ्रेंड्स.